Good morning, students. Good morning. आवाज व्हडलो येवनी न्ही, इतको बारीक कित्याक? सकाळी फुडें एनर्जी सामकी पॉझिटिव्ह एनर्जी आसपाक जाय. गुड मॉर्निंग. तुमचे सगळ्यांचे आयच्या ह्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या मन की बात 2 एपिसोड ह्या एपिसोडात मनापासून तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. सगळ्यात पयली हांव गव्हर्मेंट कॉलेजचे प्रिंसिपल श्री राजेश पेडणेकर हाजे मनापासून स्वागत करता की ताणें आनी आमचे वायस चेअरमॅन बाब दत्ताराम चिमुलकर हांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेतली आनी हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो. पयले फावटी म्हाका दिसता गोंयांत न्ही तर देशांत पयले फावटी अशा पद्दतीचो एपिसोड जाल्या उपरांत, म्हणजे मन की बात हो एपिसोड खूब फावटी जाता, म्हणजे 136 फावटी जालो, बट तो जाल्या उपरांत अशा पद्दतीत एका इन्स्टिट्युशनाचे सगळे भुरगे एकत्र रित्या पळोवपाक असो पयलेच फावटी हो कार्यक्रम जाता. म्हणून मनापासून बाब राजेश पेडणेकर तुमचे खूब खूब अभिनंदन. सगळ्या टिचर्सांचें अभिनंदन आनी भुरग्यांचें अभिनंदन. स्वता खातीर ताळयो वाजोवच्यो. मन की बात हो कार्यक्रम हाज्या पयलीं कोणी पळयल्लो आसत जाल्यार हात वयर करात. हाज्या पयलीं कोणी पळयल्लो जाल्यारूच. एनी हांव थोड्या जाणांनी पळयल्लो. मन की बात हो कार्यक्रम कोणाक खबर आसलो पयलीं म्हटल्यार पळोवंक ना, पूण अशें कोण आसत जाल्यार हात वयर करात. खबर आसलो म्हटल्यार पळोवंक ना, बाकीच्यांक खबरूच ना. एनी हांव तें म्हणना. मन की बात हो कार्यक्रम मार्च 2014च्या उपरांत, म्हणजे इन द मंथ ऑफ एप्रील 2014 हो कार्यक्रम सुरवात जालो. म्हणजे जवळपास 12 वर्सां पयलीं आतां पर्यंत 136 एपिसोड ह्या कार्यक्रमाचे जाले. मन की बात हो कार्यक्रम म्हणजे पॉलिटिकल स्पीच न्ही, पयल्यात पयलीं सांगता. मन की बात हो कार्यक्रम पयले फावटी मानादीक प्रधानमंत्री हे देशाच्या लोकां वांगडा डायरेक्टली इंटरॅक्शन करता अशा पद्दतीचो हो कार्यक्रम आसा. आमकां कदाचित थोड्या जाणांक दिसतलें की आमी पॉलिटिकल विचारसरणी खातीर हो कार्यक्रम आतां भुरग्यांक सांगता काय कितें. ना, हो कार्यक्रम जो आसा हो एक इंटरॅक्शन बिटवीन म्हणजे पीपल अँड हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर. देशाचे असे पयलेच प्रधानमंत्री आसात की तांच्यांनी लोकां वांगडा उलोवपा खातीर, लोकां वांगडा इंटरॅक्शन करपा खातीर सुरवात केली. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीत केन्नाच खंयचोच प्रधानमंत्री हो इतक्या मोठ्या प्रमाणात आनी इतको कंटिन्युअसली खंयच्याच पद्दतीत लोकां वांगडा उलोवंक नाशिल्लो. म्हाका खबर आसा आज हांव इंटरॅक्शन करतां ते आमच्या देशाचे फ्युचर आसात, गोंयचे फ्युचर आसात. म्हज्या समोर बशिल्ले हे थोड्या वर्सांनी तुमच्यांतलेच कोण तरी रिसर्चर्स आसतले, तुमच्यांतलेच कोण तरी टिचर्स आसतले, एंटरप्रिनर्स आसतले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तुमीच फुडें वतले आनी खऱ्या अर्थात जेका आमी म्हणटा की ह्या देशाचें स्वप्न जें साकार करपाक जाय, विकसीत भारत आनी विकसीत गोवा, हें तुमी करपाक शकतले. म्हणून आज हांवें ठरयलें की हे 2 एपिसोड तुमी आयकल्या उपरांत की तुमच्या वांगडा थोडेशें इंटरॅक्शन करपाचें. म्हाका कोणूय सांगपाक शकता की ह्या 2 एपिसोडा पैकी कोणाक कितें आवडलें तें म्हाका कोण सांगपाक शकतलो. एनीथींग की आपल्याक ह्या एपिसोडांतलो हो इन्सिडंट जो मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सांगलो वो म्हाका भावलो, वो म्हाका आवडलो. एनीवन कोणूय कितें जें कितें आवडलां आपल्याक तें. एनीवन कोणूय उलोव येता, इन्क्लुडींग टीचर. गुड आफ्टरनून. मायक दी ताका. व्हेरी गुड. गुड मॉर्निंग सर. मन की बात प्रोग्राम हांव फाटले 1 वर्साच्यान पळयता आनी आमचे ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी आमची ही एक युथां खातीर तेंच्यांनी एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केला की ते आमचे विचार घेवन फुडें सरता आनी देशाक फुडें व्हरता. आयज जेन्ना जेन-झी आमकां म्हणटा तेन्ना जेन-झी एक फक्त देशाच्या विकासा खातीर कसो चिंतपाचो आनी तेजे विचार घेवन फुडें कशें वयपाचें हेजे तेंचो मुखेल प्रयोग आसता. आनी आयज जेन्ना मन की बात हांवें पळयली तेन्ना एक म्हाका जें पर्सनली आवडलें तें म्हटल्यार खादी कपड्याचे जे आमचे नरेंद्र मोदीन आमचे हे केला डिस्ट्रिब्यूट करूंक और पुराय देशान आमकां ते विकपाक, म्हणजे आमकां आमी म्हणटा मेड इन इंडिया तेका प्रमोट करता. आनी आमकां ती अशें तांकां ती संवय दिता की आमी सुद्दां एक खादी कपड्याचो एक उद्योग धंदो करून
फुडें वयपाक शकता. सो हे हांव दिसता म्हाज्या हिसपान की आमकां एक युथांक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा आनी हांव अशेंच नरेंद्र मोदीचे धन्यवाद करता की तेंच्यांनी आमचे अशेच युथांचे कल्याणा खातीर अशेच ते एपिसोड काडीत रावचे आनी आमी बी तांकां सहभाग तसोच लाभयतलो सर. खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू. खूप खूप अभिनंदन. त्याने आपल्या भाशणांतल्यान एक गजाल सांगली, आमचे विचार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी मन की बातांतल्यान मांडटा. तुमकां सगळ्या जाणांक संद आसा, तुमकां जें दिसता तें प्रधानमंत्र्याक बरोवपाचें. माय गॉव GOV ह्या वॅबसायटीचेर वचून तुमकां अधिकार आसा की तुका दिसता आसत की म्हाजो हो विचार आसा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान मन की बातांतल्यान ताचो उल्लेख करचो. कोणीय बरोवं येता, एनीवन कॅन. तें बरोवपा खातीर कोणाक खंयच्या ह्या स्टेटींतल्यान आसूंक जाय, त्या स्टेटींतल्यान आसूंक जाय, तो उच्च शिक्षीत आसपाक जाय, तो कमी शिक्षीत, हें कांयच ना. जेका दिसता तो इन्सिडन्स तेणी बरोवचो. आतां पर्यंत मन की बात ह्या कार्यक्रमांत गोंयचो खंयच्या खंयच्या गोश्टीचो उल्लेख जाला कोणाक खबर आसा? गोंया सारकिल्या बारीकशा राज्यांतलो सुद्दां उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या मन की बातांतल्या कार्यक्रमांत केला. कोण सांगूं शकता? कुणबी शॉल केला आनी स्पेशली गोंयच्या एका भुरग्याचें तेंच्यांनी नांव घेतलें. इज अ यंग बॉय, इज जस्ट अरावंड 28 year old. कोण जाणा? डॉक्टर अमित वेरेकर. अजून एकटो आसा यंग बॉय, तुमच्याच इतको, म्हणजे 26-27 एजींतलो. सगळीं जाणां एकामेकाक विचारता आपूण काय म्हणून. कोणाक उरता विचारूं नाकात. कोणाक दिसता जाल्यार उठ आनी सांग म्हाका. कोणाक खबर याद आहा? सागर मुळे, बानोड्यांतलो. आनी कित्या खातीर? कावी आर्ट. आतां सगळ्यांक कळ्ळें. कावी आर्ट हे सिंगल आर्टा खातीर आज सागर मुळे हाजें फेलिसिटेशन मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजींनी केलें. ताका नॅशनल लेवलाचेर आमचें कावी आर्ट जें लुप्त जायत पावल्लें ताका परत एकदां रिवायव करपाचें काम हें सागर मुळे हांच्यांनी केलें. आनी त्या भुरग्याक आज वेगवेगळे कडेन म्हणजे आपलो पॅशन जर सांबाळी आसत जाल्यार आपूण खूब बरो बिझनेस करूं शकता हें तेणी दाखोवन दिलें. तेणी आपली वेगळी आयडेंटिटी ही क्रिएट केली. गोंयांतलो एक बरो कार्यक्रम मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान ताचो उल्लेख जालो. कोण सांगूं शकता? कितें आतां पर्यंत फाटल्या 12 वर्सांक सगळ्यांत बरो कार्यक्रम? तुमी म्हणटले इफी. कार्यक्रम कोण सांगू? इट इज अ गव्हर्मेंट फंक्शन, बट इट इज अ व्हेरी गुड फंक्शन. इट इज एप्रिशिएटेड एट ऑल ओवर इंडिया. इट इज एप्रिशिएटेड एट अ ग्लोबल लेवल ऑल्सो. पर्पल फेस्ट. कितें? इट इज एन इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल. वी डीड द फर्स्ट टायम प्रोग्राम फॉर द पर्सन विथ द डिजाबिलिटी. पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आसा तांच्या खातीर आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल केलें. ग्लोबल लेवलांतल्यान जवळपास 20 ते 25 कंट्रींतले डिजाबिलिटी कमिशनर हे आमच्या गोंयांत आयले. देशभरांतल्या सगळे डिजाबिलिटी कमिशनर आमच्या गोंयांत आयले. आनी जे पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आसा तांच्या बरोबर पॉलिसी ठरोवपाचो तांचो वेगवेगळो म्हणजे 3 दिसाचो कार्यक्रम जो गोंयांत जालो ताच्या बद्दल मेन्शन हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान केलें. आत्तां पळयल्ल्या भितर कोणीय म्हाका अजून एक कोण ताका बरें कितें दिसलें हें मन की बाताचें आनी कोण सांगूं शकता? सांग. उबो राव. ती मायक दी ताका बेगीन. थोडक्यात सांगपाचो एकदम एका मिनटात. आवडलें कितें तितक्यात. सो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर हो 36 एपिसोड आशिल्लो मन की बाताचो. हातूंतल्यान खुबशे मुद्दे मांडले. म्हाजो मुद्दो असो आसा की जर सरान सांगलें PM सरान की वोकल फॉर लोकल हाका रिप्रेझेंटेशन खूब मेळटा जे पयलीं खंय ना खंय एवॉयड जाताले. सर ऑफ द टॉपीक आहा मातसो हांव एक लिंक करूं सोदता. निती आयोग हो 2015 सरान हाडलो आनी हातूंतल्यान खुबशे ट्रान्सफॉर्मेशन गोंयानूय जालें आनी ओवरऑली फूल ग्लोबलूय जालें. म्हणूं शकता की आमकां रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें, डेव्हलपमेंट मेळ्ळें बेज्ड ऑन द पॉलिसीज एंड द फ्रेमवर्क. सो खंय ना खंय आमकां खबर आहा की लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स सुद्दां इम्पॉर्टन्सूच आहा. सो सर म्हाजो क्वेश्चन आहा की
ह्या प्रोग्रामान वोकल फॉर लोकल म्हटले, तातूंतल्यान पंचायत बॉडीचेर खंय तरी हो निती आयोग इम्प्लिमेंट जावं शकना, कारण खंय ना खंय एक पंचायत दुसरी पंचायती कॉम्पीट करपा जाय म्हणून. थँक्यू सर. तूं खंयच्या इयरान शिकता? TY सर, TY. व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन. सगळे जाण त्याच्या खातीर ताळयो वाजयात. दोन गजालीचो तेणी उल्लेख केलो. इट इज अन लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स वीच इज अन पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटी, आणि सेकंड इज अ नीती आयोग वीच द अपेक्स बॉडी वीच डिसायड्स द पॉलिसी अबाउट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ह्या दोन बॉडीचो म्हणजेच की देशाची जी भविष्यातली पॉलिसी ठरोवपाचें काम हे नीती आयोग ही बॉडी करता. आणि त्या नीती आयोग ह्या बॉडींतल्यान म्हणजे आत्तां तुमकां जर कळपाक जाय आसत जाल्यार सांगता हांव, गोंयची खाजन शेती रिवायव करपाचें काम हें आमी प्रपोजल नीती आयोगाक धाडलां. नीती आयोगान फर्स्ट फेजीन 18,000 हेक्टर खाजन शेत हे रिवायव करपा खातीर घेतलां. म्हणजे बऱ्यापैकी स्टुडंटाचो हो रिसर्च टॉपीक आसूं शकता, आणि ते जर आसत जाल्यार ताका कोट्यांनी रुपया जे लागतले. वी हॅव आस्क्ड द ग्रँट फॉर द वर्ल्ड बँक, आणि वर्ल्ड बँक हो प्रपोजल कन्सिडरेशनान आसा. ताजो बेजीक प्रपोजल हो स्टडी करपा खातीर नीती आयोगांतल्यान फुडें धाडलो. नाबार्ड आनी युनिवर्सिटी इज डुईंग दॅट स्टडी ऑन द खाजन रिवायवर ऑफ द खाजन लँड. हांवें तें कित्याक सांगलें तर नीती आयोग आनी लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स हो तकलेन शब्द जरी रजिस्टर्ड जावप जाल्यार खूब जालें. खुबश्या भुरग्यांक म्हणजे कदाचित ते लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स आनी नीती आयोग हाजेर विचारूय करचे ना. बट एनी हांव हांव तितून वतना म्हाका एनीवन कोण लेडीज एकटें सांगूं शकता जाल्यार सांग, कारण सदांच एक्चुली चलयो पयलीं सांगतात, बट हे फावटी बेस्ट दोगूय जेंट्स उबे रावले. बट एखादे कोणे कडल्यान चलये कडल्यान म्हाका अपेक्षा आसा ते उठून उबे रावन आपल्याक मन की बात ह्या कार्यक्रमाच्या विशयी कितें म्हणजे आवडलें कितें तें, अदरवायज रुटीन कितें सांगूं शकता. एनीवन कॅन? हां सांग, बेस्ट उलय, मायक दी. अ व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. मन की बातान म्हाका मोस्टली लायक जालें ते आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदीजीन आमच्या वुमन्सा लागून खुबशे एक्टिविटीज केला. तशेंच जे ग्रामीण भागान आमची वुमन्स आहा तांकां PMFE स्किम्स ज्यो आनी वेगवेगळ्यो स्किमीन थ्रू तेंचे जे लोकल बिजनस आहा नाल्यार तेंची कितें एक्टिविटीज आहा तांकां कसो फुडाकार दिवपाचो, आनी तांकां खंय ना खंय एक वेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर ती आमची ऑल ओवर इंडिया थ्रू ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्डार ती खंय शायन जावं शकता. तेंचो जो लोकल बिजनस आहा ती कसो प्रमोट करूं शकता थ्रू सोशल मिडिया, थ्रू वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर, हेजेर तेंच्यांनी उलोवणी केली. तशेंच तेंच्यांनी ऑलिम्पिक्साचेर बी उलयलें, जेचेर आमचे यूथ जे आहा ते फुडाकार घेवं शकता. आपले जे स्मॉल बिजनस आहा तेंचो जो खेळ आहा तो खंय ना खंय फुडें व्हरून आपल्या वर्ल्डान आपल्या देशाचो नांव रोशन करूं शकता. आनी भारत देश फक्त गोंयान असो न्हू, बट ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर द नेशन्स हो शायन जावं शकता. बट तेज्या लागून मेहनत करप हे बी तेंच्यांनी सांगलें. सो देव तुजें नांव सांग. म्हाजें नांव आसमा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आसमा, ताळयो मारत ताच्या खातीर. व्हेरी गुड. ताणें बेजीक कन्सेप्ट हांव फक्त एकाच खातीर सांगता की अर्द्या वराच्या मोदीच्या कार्यक्रमांतल्यान की वोकल फॉर लोकल, वुमन एम्पावरमेंट, आनी एखादी महिला ही कशा पद्दतीत आपलो बिझनेस ग्रो करपाक शकता ह्या मन की बातांतल्या कार्यक्रमांतल्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी लोकां समोर हाडलें. आमी हो एपिसोड इतक्याच खातीर हांगासर ऑर्गनायज केल्लो की आमी सगळे जाण आमची म्हाका दिसाक 30 मिनटांनी ताच्या पेक्षा चड मिनटां आमच्या मोबायलाच्या स्क्रिनीचेर आमी घालयता. बट तितूंतल्यान कितली इन्फॉर्मेशन आमकां गरज आसलेली आमी घेता हें म्हाका खबर ना. बट तुमी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांक दर म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा मन की बात हो कार्यक्रम जाता, आनी तुमची 30 मिनटां ही जर तुमी मन की बात हो आयकपाक सिन्सियरली जर दिली आसत जाल्यार त्या कार्यक्रमांतल्यान आमच्या सभोवताल म्हणजे पुराय देशात कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत कितें घडटा म्हणजे विकास बी और विरासत बी, म्हणजेच आमची आसलेली हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आनी फर्दर डेव्हलपमेंट हें कितें जाता हेजें इन्फॉर्मेशन आमकां अर्द्याच वरांतल्यान मेळूं शकता. आनी खूब बरी इन्फॉर्मेशन्स जेका आमी म्हणटा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज, म्हणजे आतां पर्यंत ज्यो केन्ना आमी आयकूंक ना अशा पद्दतीच्यो स्टोरीज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलें मन की बात ही पॉलिटिकल स्पीच न्ही, ही पॉलिसी आनी हेडलायन करपा खातीर ठरयल्लो कार्यक्रम न्ही, हो
लोकांचो कार्यक्रम, लोकां विशयी उलोवपाचो कार्यक्रम. तुम्ही प्रत्येक एपिसोड जर पळयशात जाल्यार तितून प्रत्येकाची स्टोरी जी आसा ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान किंवा मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान सांगला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार ते डायरेक्टली लोकां कडेन डायरेक्टली कनेक्ट करता. एकाय कार्यक्रमांत केन्नाच राजकारण हो विशय आसचो ना. प्रत्येक कार्यक्रमांतलो विशय जो आसतलो हो तांच्यांनी प्रत्येक फावटी म्हणजे लोकां मदली स्ट्रेंथ कितें, क्रिएटिविटी कितें, म्हणजे हें आमच्या देशांतल्या लोकां मदीं आसा हें तांच्यांनी डिस्कस केलां. आमी सगळे जाण पळयता की खुबशे फावटी आमी लोकां मदीं आसलेल्यो स्ट्रेंथ ह्यो आमच्या लक्षांत येयना, बट तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमांतल्या निमित्तान खूब मोठ्या प्रमाणांत हें आमकां दाखोवन दिलां. म्हाका दिसता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी कितले इम्पॉर्टंट आसा हो आमच्या लक्षांत येयला आसतलो. वेगवेगळ्यो आयडियाज आमी एक्सप्लोर करपाक शकता. मन की बात ह्या एका कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आमी डिस्कवर केल्या. काणकोणांत आमी डॉक्टर अय्या हो जाणटेलो 75 वर्साचो मनीस जो आपली एखादी रिवर म्हणजे पयरच्या 3 दिसाच्या पयलीं ह्या जाल्या त्या न्ही तेज्या पयलींच्या कार्यक्रमांत म्हणजे काणकोण सारकेल्या गांवांत अय्या हो मनीस जो आपल्या बांयतलें उदक काडून थंयसलें सगळें एग्रीकल्चर कल्टिवेशन करपा खातीर मदत करता. ह्याय कार्यक्रमाचो उल्लेख जो आसा हो जालो. हातूंतल्यान जाता कितें तर नवीन आयडियाज आमकां मेळटा. आमी प्रॉब्लेम सॉल्वर जावपाक शकता. आमी इनोवेटीव आयडियाज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां मेळपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचो कार्यक्रम हो कंटिन्युअसली आमी पळोवप आनी हें गरजेचें आसा. हातूंतल्यान तुमकां इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर आमी जर पळयत जाल्यार आमचो पुराय देश म्हणजे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत तुम्ही प्रत्येक जर राज्यांत वचत जाल्यार तेंची भाशा वेगळी आसा. प्रत्येक राज्यांतलो वेश वेगळो आसा. प्रत्येक राज्यांतलें जेवण वेगळें आसा. पण मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान हें सगळें तुमकां पळोवपाकूय मेळटा, तुमकां अणभवपाक मेळटा. तुमकां थंय कितें जाता रिसंटली हें ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां सदोदीत हें आयकपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा. म्हजी रिक्वेस्ट आसतली की अशा पद्दतीच्यो सक्सेस स्टोरी आयकता आसतना आमी आमच्या जिवनांत खूब मोठो बदल हो ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करता. खूब जाण अशे आसात की मन की बात हो कार्यक्रम पळयल्या उपरांत तांच्यांनी आपल्या म्हणजे जिवनाची दिशा ठरयल्या म्हणपाक काय हरकत ना किंवा आपल्याक फ्युचरिस्टीक कितें करपाक जाय, कारण हातूंतल्यानूच तर नवीन आयडिया ह्यो सदोदीत आमकां मेळटा. आत्ताच त्यांनी म्हणजे रिसेंटली जाल्ल्या ऑलिम्पियाडान म्हणजे इंटरनॅशनल ऑलिम्पियाडाचेर गोल्ड मेडल मेळोवपाक हें आमकां मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आमकां दाखोवन दिलें. बट त्याच बरोबर हांव मुद्दाम म्हणटा की विक्रम-1 हें प्रायवेट सेक्टरांत लॉन्च जावपाक शकता. हेका बुस्ट दिवपाचें काम हें जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें ह्याच सरकारात केलें. तेजो मन की बात ह्या कार्यक्रम कदाचित म्हणजे हांव म्हणटा हें सगळें जाता, बट आमी अर्द्या वराच्या निमित्त आतां विक्रम-1 हें स्पेस सेक्टरान लॉन्च केलें. कितल्या जाणांक खबर आशिल्लें? आतां तुमी विक्रम भितर सेकंड प्रोग्रामांतल्यान पळयला काय ना, पण हाज्या पयलीं कितल्या जाणांक खबर आशिल्लें विक्रम-1 हो प्रायवेट सेक्टरान लॉन्च जाता म्हणून? कोणीच खबर नाशिल्लो. पण अशा पद्दतीच्यो इनोवेटीव थिंग्स ज्यो भारत देशांत जाता तें काम किंवा तें दाखोवपाचें, तें सांगपाचें काम हें स्टोरी रुपांतल्यान जेन्ना मोदीजी सांगता तेन्ना हय की प्रायवेट सेक्टरांत विक्रम-1 सारकिलें हें पयलेच फावटी म्हणजे गव्हर्मेंट पॉलिसीज बदलली. तातूंतल्यान म्हणजे ना जाल्यार हाज्या पयलीं फक्त गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट किंवा गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूट हातूंतल्यानूच स्पेस सेक्टरांतलें काम करपाक मेळटालें. पण हें काम आज प्रायवेट सेक्टरांतल्यान जावपाक लागलेलें आसा. म्हणून आमकां बरेचशे फावटी दिसता की देशाचो डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें, तर देशाचो डेव्हलपमेंट म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, हायवेज आनी बाकीचें ना. देशाचो डेव्हलपमेंट इज एक्चुली अशा पद्दतीचो रिसर्च आनी ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप ही खऱ्या अर्थात ह्या देशाची डेव्हलपमेंट आसात. नो डावट म्हणजे आमी म्हणटा तशें म्हणजे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाकूच जाय, बट त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बरोबर ह्युमन रिसोर्स बरो आसप हें गरजेचें आसा. आनी तोच ह्युमन रिसोर्स खऱ्या अर्थात म्हणजे खूब व्हडलो बदल जो आसा हो घडोवन हाडटा. तुमी जर सगळ्या सेक्टरांत जर पळयतले आसत जाल्यार तुमी सगळ्या सेक्टरांत आमी पळयता आज देश प्रगतीपथाचेर काम करीत आसा. जावं तें मागीर स्पोर्ट्स सेक्टर आसतलो, फार्मर सेक्टर आसतलो, एंटरप्रिनर्स आसतलो, इनोवेशन्स आसतले, आर्टिस्ट आसतलो, रिसर्च आसतलो, ह्या सगळ्या सेक्टरांत म्हणजे बऱ्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो रेडी करून दिवपाचें काम ह्या सरकारात सातत्यात केलां. आनी तेंच म्हणजे फुडें व्हरपाचें काम हें सगळें आमच्या सगळ्यांचें आसा. म्हाका दिसता
की गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे अशाच पद्दतीचे इनोवेटीव काम म्हणजे हांव जस्ट पयर प्रिंसिपला कडेन उलयतालो सीड बॉम्ब हें काम करपाचें इज एप्रॉक्सिमेटली कितल्यो सीड बॉम्ब तयार केल्यो सर 1 लाख करपाचो टार्गेट दवरला म्हणजे 1 लाख सीड बॉम्ब तुमी ज्या जाग्यार उडयतले त्या जाग्यार सीड जर त्यो तितूंतल्यो 25% जरी रुजल्यो आसत जाल्यार जवळपास 25,000 झाडां ही उगूंक शकता म्हणजे दीस इज अ इनोवेटीव थिंग हांवें कित्याक सांगलें की अशा पद्दतीची इनोवेटीव आयडिया घेवन तुमी जर हो कार्यक्रम कारण तुमच्या कॉलेजीक जवळपास 40 वर्सां पुराय जाता ज्या कॉलेजीक एक वेळ गव्हर्मेंट कॉलेज न्ही तर गोम्स कॉलेज म्हणून वळखली वताली प्रिंसिपलांच्या नांवान तेन्ना जे प्रिंसिपल आशिल्ले त्यांची शिस्त आशिल्ली तांच्या काळान वळखली वताली तर 40 वर्साच्या पिरियडात हय 40 वर्सां पिराय पुराय जाता आसतना 2027 तुमच्या कॉलेजीक 40 वर्सां पुराय जावपाक येता आनी ती पुराय जाता आसतना हय आमच्याय कॉलेजीचें नांव खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर वयचें हे टिचर्स आनी स्टुडंट्साकूय जर दिसले आसत जाल्यार डेफिनेटली ताजोय उल्लेख हो अशा पद्दतीच्या हेजेर जावं शकता हाल्लीच म्हाका दिसता तुमी इंटरनॅशनल हॅकॅथॉन परत स्टार्टअप ह्या सगळ्या हितूंतल्यान तुमी पार्टिसिपेट जालो हांव तुमकां सगळ्या जाणांक कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे वॉट एवर द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम हें सातत्यात आमच्या सरकारात हें सदोदीत केलां बट त्याच बरोबर अपेक्षा ह्यो तुमच्याय कडल्यान आसा आमी जाका म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यांतलें बरें दिवप हें आमचें काम आसा बट त्याच बरोबर तुमच्याय कडल्यान अपेक्षा दवरप हें सरकार किंवा एज अ मुख्यमंत्री एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून तें म्हजेंय काम आसा अपेक्षा कितें तर अपेक्षा 3 गजालीच्यो आमी सातत्यात जाका म्हणटा की आमी आमचो सुसंस्कृत स्टुडंट्स तयार जावचो आमचो आदर्श स्टुडंट तयार जावचो आनी स्टुडंट्स असो तयार जावचो की तेणी आपलो सक्सेस जो आसा हो शॉर्टकट माध्यमांतल्यान सोदचो न्ही आमी सातत्यात आमकां सगळ्या जाणांक सक्सेस जाय बट तो शॉर्टकट जाय सक्सेस केन्ना शॉर्टकटांतल्यान मेळूंक शकना ओके आमी नो डावट तुमी म्हणटले की दीस इज युअर यंग एज हय नाचपाचें फकाणां करपाचें सगळें मोबायलाचेर टायम स्पेंड करपाचो पिकनिकेक वचपाचें सगळें वचपाचें बट देर इज नो कॉम्प्रमायज आमी आमच्या फ्युचरा कडेन कॉम्प्रमायज करूंक शकना आमी आमचें फ्युचर जर घडयतले आसत जाल्यार घट्ट तकलेन हें आमचें याद दवरप गरजेचें आसा आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका दिसता की आमी हें सगळें दिल्या उपरांत आमी तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता की आमचेय भुरगे केन्ना तरी IAS जावचे IPS जावचे GCS सॅक्टरांत येवचे म्हणजे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर वाय नॉट वन फ्रॉम सांखली 40 वर्साच्या पिरियडात ह्या कॉलेजींतल्यान पास आवट जाल्ले भुरगे हे ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत नॉट ओन्ली इन द गोवा ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल कंपनी नॅशनल कंपनीनी इवन दो इन वेरियस इन द गव्हर्मेंट सॅक्टर म्हणजे गव्हर्मेंट सॅक्टरानूय खूब बऱ्या पोस्टाचेर आसा तीच अपेक्षा आमी तुमच्या कडल्यान दवरता आमच्या सातत्यात सगळ्यांकूच शक्य जातलें अशें ना बट सगळ्यांक आपलो फ्युचर घडोवप ही काळाची गरज आसा हांव अशें म्हणना की सगळेच जाण टॉप करतले आनी सगळेच जाण IAS IPS जावचे ना बट आपली पॅशन कितें हें जर आमी वळखली आनी त्या पॅशनेट रित्या जर आमी काम करपाक शकले आसत जाल्यार डेफिनेटली आमी सक्सेस जावपाक शकता बट ताका कन्सिस्टन्सी आसप हें गरजेचें आसा ती कन्सिस्टन्सी दवरप हें गरजेचें आसा आनी ताका लागून तें आयडेंटिफाय करप हें जर आमी करपाक शकले जाल्यारूच आमकां तें शक्य जातलें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या धर्तीचेर आत्मनिर्भर भारत हें मिशन सुरवात केलें हांवें कित्याक सांगता 2014च्या उपरांत ओके क्लीन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडिया मेक इन इंडिया अशा पद्दतीची वेगवेगळी मिशन सुरवात केली हे फक्त शब्द नाशिल्ले जर तुमी प्रत्येक शब्द मारून पळयत जाल्यार ताज्या फाटल्यान तांची पॉलिसी आशिल्ली ताज्या फाटल्यान म्हणजे कितल्याशाच भुरग्यांनी ताजो बेनिफिट्स म्हणजे आज आमी स्टार्टअप इंडिया जर म्हणत जाल्यार आज गोंय सारकिल्या राज्यांत सुद्दां जवळपास 1400 स्टार्टअप which is DIP कडेन रजिस्टर्ड आसा which is sponsored by the government of Goa under the startup policy. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की आमकां अपेक्षा तशीच आसा की आयज तुमी ह्या सगळ्या गोश्टीचो फायदो घेवचो आनी ताकाच लागून हें सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की आमकां जर म्हणजे हांवें जस्ट सांगपा खातीर विसरलो हांव कारण मन की बात म्हणजे 136 कार्यक्रम जाला केन्ना तरी कोणाक दिसता आसतलें पयलींचो खंयचो तरी मन की बात पळोवचो यूट्यूबाचेर वचूनय पळोवपाक शकता किंवा मोदी ॲप हाजेरूय वचून पळोवपाक शकता आनी एका ॲपाचेर जो माय भारत ॲप जाचेर युथा वांगडा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे सातत्यान कनेक्टेड आसता इट इज एन माय भारत ॲप म्हणजे माय भारत ह्या जर पोर्टलाचेर तुमी वचत
जाल्यार तुमकां ऑलवेज प्रधानमंत्री हे कनेक्टेड आसता वेरियस टायप्स म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ग्लोबल लेवलाचेर यूथ रिलेटेड पॉलिसीज यूथ रिलेटेड ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आसा ह्यो सगळ्या जाणांक सातत्यान मेळत आसा. गोंय सरकारान अशाच पद्दतीन वेगवेगळ्यो योजना बट रिसेंटली युवकांच्या खातीर आमी जो ॲप लॉन्च केलो हो कोण सांगूं शकता म्हाका आनी वीच इज बेनिफिशियल फॉर द यू पीपल कोण सांगूं शकता खंयचो ॲप आशिल्लो? हल्ली म्हणजे म्हाका लास्ट इयर केला बट ताजो अंदू ह्या वर्साक खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो यूज जावपाक लागला. कोणी सांगू शकता? CM स्कॉलरशीप ॲप कितल्या जाणांनी रजिस्टर केला? CM स्कॉलरशीप ॲपाचेर स्कॉलरशीप रजिस्टर कोणी तरी केल्या काय करूंक ना? कोणीच करूंक ना. एकाय भुरग्यान करूंक ना. तशें जाल्यार तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. CM स्कॉलरशीप ॲप इज एन सिंगल ॲप यू कॅन डावनलोड करात. ताजेर तुमचे सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करात आनी स्कॉलरशिपाक एप्लाय करात. आतां पर्यंत गोंयांतल्या 33,000 भुरग्यांनी एप्लाय केलें आनी लास्ट इयर तांकां 33,000 भुरग्यांक CM स्कॉलरशीप ॲपा वयल्यान तेंच्यो स्कॉलरशीप मेळ्ळ्यो इन्क्लुडींग ST, SC, OBC आनी इकॉनॉमिकल विकर सॅक्शन. म्हणजे गोंयांतल्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप ज्यो आसा तुमकां व्हरून फॉर्म त्या आत्तां विचारूं नाका ताका म्हाका. तुमकां फॉर्म व्हरून ऑफिसान दिवपाची गरज ना किंवा पणजेच्या खंयच्याच ऑफिसान वचपाची गरज ना. तुमी चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशीप ॲपा वयल्यानूच ताका एप्लाय करपाक शकता. लास्ट इयर 33,000 भुरग्यांनी हेजो बेनिफिट्स घेतला. 33,000 आनी 3 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांच्या एकावंटाचेर हे पयशे जे आसा पळय न्ही ते तांच्या एकावंटाचेरूय 3 म्हयन्या भितर तांच्यांनी भरलेली ट्युशन फीज ही तांच्या एकावंटाचेर परत आयल्या. आपल्याक इन्फॉर्मेशन आसप गरजेचें आसता आनी तें इन्फॉर्मेशन दुसऱ्यां कडेन शॅर करप हें खूब गरजेचें आसा. म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी जाका म्हणटा की मन की बात हो कार्यक्रम पळोवया किंवा पळयात म्हणून आमी इतक्याच खातीर रिक्वेस्ट करता की ह्या एका कार्यक्रमांतल्यान अर्द्या वरात आमी जेन्ना हांव कंटिन्युअसली 2014तल्यान न चुकता हो कार्यक्रम पळयता की तुमी म्हणटले की तूं बींग अ पॉलिटिकल लिडर म्हणून पळयता आसतलो ना. ताचे शिवाय अशे कितलेशेच लोक आहात जे मन की बात हो कार्यक्रम न चुकता पळयतात. इतक्याच खातीर पळयतात की ह्या अर्द्या वराच्या भितर ह्या पुराय देशात कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आनी गुवाहाटी पासून गुजरात पर्यंत ह्या पुराय देशात म्हणजे कितें चल्लां, कशा पद्दतीचो वेगवेगळ्यो गजाली जायत आसा, इनोवेटीव कितें जायत आसा, रिसर्च कितें जायत आसा, कल्चर आनी ट्रेडिशन्स हातूर कितें जायत आसा, लँग्वेज वायज कितें जायत आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या अर्द्या वराच्या भितर ह्या मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक कळपाक शकता. आनी म्हणून तर आमकां हें सगळें कळपा खातीर मन की बात हो जर कार्यक्रम आमी पळोवपाक लागले जाल्यार आमकां खूब इन्फॉर्मेशन्स ही आमकां मेळपाक शकता. आमी इन फ्युचर म्हणजे तातूंतल्यानूच आयडिया घेवन वेगळ्या पद्दतीत आपलें भविश्य घडोवपाक शकता. आनी म्हणून तर हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर इतकेंच सांगपाक आयलां की ह्या एकाच कार्यक्रमांतल्यान अर्द्या वराच्या टायमात आमी खूब कितें हें आमच्या फ्युचरा खातीर शिकपाक शकता. आनी सातत्यात म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हो विकसीत भारत 2047च कित्याक आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जाता. देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जाता तेन्ना आमचो पूर्ण देश हो विकसीत राष्ट्र जाल्लें आसपाक जाय. आनी विकसीत राष्ट्र जर जाल्लें आसपाक जाय जाल्यार त्या देशांतलो तरणाटो हो सक्षम आनी सुसंस्कृत जाल्लो आसपाक जाय. हांवें त्या खातीर म्हटलां सक्षम आनी सुसंस्कृत. तोच जेन्ना सक्षम आनी सुसंस्कृत आसतलो तेन्नाच देश हो आर्थीक महासत्ता जावपाक शकता. आनी तोच देश आर्थीक महासत्ता जावपा खातीर एकटो दुसरो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री करूंक शकना. आमी हांगा बसलेली युवा शक्ती, ताकद हेच करपाक शकता. म्हणून म्हजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की विकसीत भारत करपा खातीर आनी तुमी सगळे जाण म्हणजे आपल्याक स्वताक घडोवपा खातीर अशाच पद्दतीच्या राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात तुमी सगळ्या जाणांनी भाग घेवचो. आनी आमी सातत्यात म्हणटा की आपलो कोण तरी आपलो आदर्श आसप हें गरजेचें आसा. आतां जस्ट वता आसतना तुमी लास्ट इन्सिडंट जो पळयलो तो गुरू पौर्णिमेचो. कारण गुरू हो आपल्या जिवनात खूब म्हत्वाचो आसा. आपल्या गुरू पौर्णिमेच्या निमित्तान आपलो आई आनी बाबा हे सगळ्यात आपल्या आयुश्यांतले पयले गुरू आसता. दुसरो हो आपलो टिचर
ज्या टिचरा खातीर आपूण घडलो म्हणजे सिन्स फ्रॉम द प्रायमरी टू द कॉलेज लेवल जेंच्यांनी आपल्याचेर संस्कार घडयले आनी आपल्याक घडोवपाचें काम जें केलें तें टिचर आनी थर्ड वन इवन दो आपले फ्रेंड्स ज्यांच्यानी आपल्याक खूब बऱ्या पद्दतीत घडोवपाचें काम सातत्यात केलें त्या गुरू पौर्णिमेचो उल्लेख केला फाल्यां गुरू पौर्णिमा आसा आमी गुरू पौर्णिमा विसरूंक जायना आनी म्हणून हांव वता वता आसतना परत एकदां सांगता की आदर्श आसप जिवनांत हें गरजेचें आसा म्हणून म्हज्या जिवनांत स्वामी विवेकानंदांचो विचार हे सातत्यात म्हज्या मनांत आसता हांव जेन्ना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना तेन्ना वाचपाचोय प्रयत्न करता स्वामी विवेकानंदाचो लास्ट कोट सांगता अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड चलात उठात जागे जायात आनी थांबू नाकात तुमचें ध्येय साध्य करी पर्यंत आनी हें जर आमी करपाक शकले आसत जाल्यार जिवनांत नक्कीच यशस्वी जातले इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता जय हिंद.